सगळी उबी रावन मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावुया. ए 30 सर्वेस्पराची सेवा करात पान 15. A 30 page 15. 1 2 3. Ulasani sorvesporak vakanat sappiamo un cielo e vaccaio ancora. Ulasani sorvesporak vakanat sappiamo un cielo e vaccaio ancora. Sorvesporaci se vacora anangantaci piccola, solchita da un dito sono, sotto salia te vamuca, alleluia, 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 सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. तुका हेची सुगत पावली. म्हजे पयलीं मानू हे दिनवासनेचें बलिदान आयज देवाक हांव भेटयतां. आयज हांव आनी तशेंच म्हजे बरोबर आनी दुसरे याज्ञीक फादर मायरन, रिचर्ड, फादर हेस्टन, फादर सावियो, फादर लिनफर्ड, फादर रोमन आनी फादर मारियो आमी आमच्या याज्ञीकपणाचो आयज दीस समोरपता. सो देवाक आमी दिनवासता आनीक देवाक दिनवासतना कित भाशेन आमचे पासत मागत. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूंक, बरी भलायकी आमकां फाव करूंक आनीक देवाचो आनीक पोरजेचो, देवाचे पोरजेचो मोग विस्वासीपणी आमी करूं. तशेंच आमचे पासत मागतना देव आपोण्या पासत मागुया. आय पाद्रीपणाची माद्रीपणाची आपोणी उणी जायत वेतात. कित भाशेन देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक आनी कोदीक भुरग्यांनी तरणाट्यांनी होयकार देवाक दिवंक आनी तशेंच आवय बापायनी आपलें उक्तें मोन आनी सगलो सहकार ह्या वावरा पासत देवाच्या आपोण्या पासत दिवंक मागुया. तशेंच आपलो जल्माचो दीस समोरपता जुएल फेर्नांदीस देवान ताचे आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्दोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. पियेदाद फेर्नांदीस, डियाना डायस, पीटर रॉड्रिगीस, कॉन्स्टान्सियो रॉड्रिगीस, कामिलो रॉड्रिगीस, डॅनी फेर्नांदीस, जोस्पिन क्रूज, जुसे पेरेरा आनीक मानुवेल. कित भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. बावा भयणीनो, पास्काचो चवथो आयतार बऱ्या गोवण्याचो आयतार म्हूण समोरमता. आमच्या महाधर्म प्रांतान हो आयतार धर्म प्रांतीक सेमिनारींक वो आकारणेच्या घरांक भेटयला. ह्याच निमतान आयज आमचो विशय जेजू बऱ्या गोवण्याचो ताळो वळखुया. बोरवाशान ताचो पाटलाव करुया. आयज जेजू बऱ्या गोवण्याचो ताळो आयकून तांचो बोरवाशान पाटलाव करूंक जायते तरणाटे दोन प्रांतीक आकारणेच्या घरांनी मुणगे सालगांवचे धाकटे सेमिनारींत, रायतूरचे व्हडले सेमिनारींत आनी आदल्या गोंया आसलोल्या गौळीक विद्या मंदिरांत
आपली तयारी कोत्ता आनी मुन्यारी याज्ञिकपण स्विकारून जेजू बऱ्या गोवळ्याचे मिसांव फुडें व्हरूंक आकारणी घेतात. ह्या गोरांनी वावुरतल्या वडिलां पासत आनी आकारणी घेतल्या सगल्या पासत मागुया. तशेंच आयज आमच्या पातकुरान फादर सुकुरो रिबेलोन याज्ञिकपणाची मागणी घेतल्यार 9 वर्सां बोत्तात. मोगान आनी पोतदिकेन तो आपलो वावर कोत्ता हें आमी पळयता. ताच्या याज्ञिकपणा आनी गुणां खातीर देवाक आर्गां दिवन जेजूच्या वावरान सदांच ताका उर्बा आनी बळ आसचें म्हूण आयच्या मिसान आमी मागुया. आनी के बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें सव पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी कालसांतान दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सुद्दां अंकवार मारेक सगल्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
पवित्रात्म्या संगती देवा मामाचे मोहिमे जेजू Cristo Eklos tu povi Eklos tu somi Eklos tu morto प्रार्थूया. तळसो बेळगीस रावन तुमचे कासकी तेसो तेव्हा आमकां दवर. सोर पोरबेदारान सासनाचे देवा सोर्गीच्या संतोशान वाटेली संक आमकां वाट दाखय. अशें जूंय शक्तिवंत गोवळी गेला तुंय ताचो खालतो हिंडूय पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सुमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायेलाचें आख्खें गोराणें तीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकलीं तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां दोरदूतांक ताणीन म्हणलें, भावांदो आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसोणें जोडून जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाची आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायतें हेर सांगून ताणेन आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, ए नोश्टे पिणगेंतलीं तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना ताणीन ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या चोम्यान भितर सरलो. सर्वेस्पराचें उतर. व्हड उपकार. हे सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. हें स्तोत्र आमी पुरी गावया. सर्वेस्पर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनीक फावटी गावया. सर्वेस्पर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चार तुजीं चोरवणां तुवें म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुवें म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो
नीच मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब: सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका काडोकान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्यां सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब: सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें नासतना. अजाप जावन दुस्मान पडयता, रुचीचें जेवण माक वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय, बरेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब: सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें नासतना. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, उचीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें नासतना. बागियोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाजप. प्रितीच्यानो, बरें केलां आसतना कास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यांत, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडान कसलीच लोबाडी मेलूंक ना. ताजी निंदा केली, पूण ताणें पोत्तून निंदा करूंक ना. ताका दोगदायताले तेन्ना तो दोमकाय नासलो, पूण नितीन म्हणसुबी कोत्ता ताच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर कुर्सार ताणें आपली कुडीचेर आमचीं पातकां घेतलीं. ताज्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यांत. सांडलोल्या शेलयां पोरी तुमी भोंवतल्यात, पूण आतां तुमच्या गोवल्या आनी राखण्याशी तुमी पोत्तून आयल्यांत. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. सोमी म्हणटा, हांव बरो गोवली. हांव म्हज्या शेलयांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Sorvespor तुमचे सोव्यासू सगळ्यांक जुवावा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवाक म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात,
आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो कोत्ता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण ताचे सुरशिनी ती पडून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो ओट तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हज्या आदी आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरवो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, ते तुमकां सुबामपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण भावनो, आयज चवथो आयतार आनीक हो आयतार कितें भाशेन बऱ्या गवळ्याचो आयतार आमी समोरता. आनी तशेंच आमचे डिओसिजींत ज्यो आमच्यो सेमिनरी आसात, आकारणीचीं घरां आसात, त्या वावरा पासत हो आयचो दीस भेटयता. आनीक तशेंच सेमिनारींत शिकतल्या भुरग्यां पासत आमी मागता. म्हजे भयण भावनो, आयज हांव म्हज्या याज्ञीकपणाचो दीस समोरता. 9 वर्सां याज्ञीकपणाची देवान म्हाका फाव केली. म्हजी आकारणी सालिगांव सेमिनरी, धाकटी सेमिनरी थंयसर जाली. उपरांत म्हजी आकारणी राशो सेमिनरी, मेजर सेमिनरी, व्हडली सेमिनार थंयसर जाली. आनी मागीर डिकन जातूच पास्टर इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा. आनी आकारणी कोत्तालो तेन्ना देवाचो जायतो आदार, देवाचें जायतें बळ, देवाची जायती कृपा म्हाका मेवली. जायत्यो वस्तू म्हज्या जिवितांत आनी तशेंच म्हज्या बाराबर शिकताले तांच्याय जिवितांत घडल्यो. पूण देवान आमकां सांडूंक ना. देवान आमकां बोळान बोल्ले आनीक देवान आमकां मागले आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक, आपलो मोग करूंक आनीक पोरचेचो मोग करूंक. आनी ही आकारणी करताल्यो तेन्ना तुमचोय आमकां आदार आनी सहकार फाव जाला. तुमचो आदार आमकां मागण्याचो मेवला आनी तशेंच तुमचो आदार आमकां दुडवांचो मेवला. आनी हे भाशेन ही आमची आकारणी जाल्या. आनी आजून पासून जेन्ना भुरग्यां थंयसर शिकता तेन्ना आमच्या मागण्याचो आनी आमच्या दुडवांचो आमी आदार पाठयता. आनी हे भाशेन ही आकारणी जावं आनी जो ह्या आकारणीच्या घरांत जो वावर आसा तो बरे भाशेन जावं, सोंपो जावं, आमचोय सगल्यांचो हातबोट आसा, आमचो सगल्यांचो वावर आसा. म्हजे भयण भावनो, याज्ञीक जातूच हांव याज्ञीक कसो पयलीं म्हजी नेमणूक जाली सांचो देहाऱ्यान. थंय हांव 4 वर्सां वावर करूंक मागीर बिचोलीं गेलो, थंयसर 4 वर्सां. आनी बिचोलींत हांव हांगा आयलो तालिगांव. आनीक ही वावर कोत्तालो तेन्ना जायतो अनुभव, बरें तशेंच वायटूय अनुभवूंक मेळ्ळें. दुखूय तशेंच कोश्टूय जिवितांत आयले. पूण म्हजो भयण मानू बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक सांडिना. बरो गवळी बरो चोरव दिता आनीक तो सांबाळटा, आपलें जिवीत भेटयता. आनीक हे आयच्या 3 वाचपांत आमकां नियाळोक मेवता. म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव म्हाका कितें जाय तें करूंक सोदतालो, ओ म्हाका जाय ते भाशेन हांव करूंक सोदतालो, बऱ्या गवळ्याचें आयकोन आसलो तेन्ना त्या वावराक तो वावर सुफळ जायनासलो. खंयसर आडकोळ्यो येताल्यो, ना खंयसर कसल्यो ना कसल्यो चुकी घडटाल्यो.
पूण जेन्ना बऱ्या गवळ्याक हांव आयकून घेतालो आनीक तो सांगता ते भाशेन वो ताचे कुशे प्रमाणे जो वावर आसा जें कितें करूंक जाय तें कोत्तालो तेन्ना तो वावर सुपळ जातालो, त्या वावराची बरी फळां मेवतालीं. दुसरी वच म्हज भयण मानू, जेन्ना हांव पातकांत पडलो, चुकलो आनीक सोंदां संस्काराक घेतलो तेन्ना हे बऱ्या गवळ्यान जी सगलीं पातकां भोगशिलीं. आनीक जितले पावटी हांव ताचे लागीं बोगसण मागतालो, म्हजी सगलीं पातकां बोगशितालो, म्हाका नवें बळ दितालो, कुरपा दितालो, नव्या जिविताची पावलां मारूंक. आनी जे म्हज्या जिवितांत जी अस्कोताय आसा ती वळखून घेवंक, ती अस्कोताय सुदरावंक वा ती अस्कोताय पयस करूंक होच बरो गवळी म्हाका आदार दितालो. तिसरी वस्त म्हजी भयण मानू, जेन्ना म्हज्या जिवितांत दूख आयलें, कोश्ट आयली, पिडा आयली, हे बऱ्या गवळ्यान म्हाका सांडूंक ना. हे बऱ्या गवळ्यान म्हाका बळान भरलो, म्हाका शक्तिवंत केलो. आनीक ते भाशेन जेन्ना पिडेन पडलो तेन्ना बऱ्या गवळ्यान म्हाका पेकोवणी फाव केली. म्हज्या सांगाताक म्हज्या बराबर बरो गवळी आसलो, ताणें म्हाका सगल्या वायटा विघ्नांतलो राखलो आनी सांबाळलो. आनी अशेंच कितें म्हज भयण मानू, हो बरो गवळी आमचेय जण एकल्या सोबें कोत्ता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत तो म्हणटा, हांव म्हज्या शेळ्यांक नांवान वळखता आनी हांव तांकां नांवान उलो कोत्ता आनी हांव तांकां बऱ्या मार्गार चलूंक आदार दिता, मोगान आदार दिता, बऱ्या मार्गार तांकां चलयता. सो म्हज भयण मानू, गरज आसा ह्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी वळखून घेवंक, ह्या बऱ्या गवळ्याचो आमी पाटलाव करूंक. ह्या बऱ्या गवळ्याचो आमी ताळो जर आयकलो जाल्यार आनी ताचो पाटलाव केलो जाल्यार कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें हाचें पयलें वाचप आमकां सांगता. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू प्रवचन कोत्ता, जेजू विशीं तांकां शिकवण दिता. जेजू कोण, तो कित्या पासत आयलो, ताणें कशे तरेन कोश्ट आपल्या जिवितांत सोंसले आनी तो कसो तरेन मेलो, हें सगलें पोरजेक सांगता. आनी पोरजा कितें कोत्ता, पोरजा पेद्रूचें आनी दोन दुतांचें आयकून घेतात, मानून घेतात. आनी ती कितें म्हणटात, ती म्हणटात, बाबानो आमी कितें करचें, बाबानो आमी कितें करचें. आनी तेन्ना म्हज भयण मानू, पेद्रू तांकां सरळ जबाब दिता आनी कितें सांगता. पेद्रू म्हणटा, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडून जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेवतलें. आनी सांगले उपरांत म्हज भयण मानू, ही पोरजां मानून घेता, जिवीत बदलतात, पवित्र स्नान घेतात आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवता. सो जेन्ना म्हज भयण मानू आमी बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव कोत्ता तेन्ना आमकां नवें जिवीत फाव जाता, सासणीक जिवीत फाव जाता, आमच्या पातकांची आमकां बोगसणें मेवता, पवित्र आत्म्यान आमी भरता आनीक बरें जिवीत जिवंक, बऱ्यो करण्यो आदारूंक, बरीं फळां आमी दिवंक पावता. आयचें दुसरें वाचप, भाग्योंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. थंयसर आमकां उगडास केला, बऱ्या गवळ्याचो मोग आमचे सोबें कितलो व्हड आनी कितलो सोपणटो. पेद्रू सांगता, जेजू क्रिस्तान आमचे पासत हे कुर्सार मेलो आनी कुर्सार मरून ताणें आमचो मोग करून दाखयलो. हो बरो गवळी न्हूच आमकां चोरयता, हो बरो गवळी आमकां न्हूच मार्गदर्शन दिता, पूण हो बरो गवळी आमकां आपलें जिवीत दिता. कुर्सार मरून ताणें आमकां जिवीत दिलें. सो आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येतात, दूख येतात, निराशीपण येता, हो बरो गवळी आमकां सांडिना आनी होच बरो गवळी आमकां बोळान भरता. कित्याक ताणें आपल्या जिवितांत एक कोश्ट भोगल्यात, ताच्या जिवितांत तें दूख, ताच्या जिवितांत तें मरण, ताचेर कुरीस. पूण म्हज भयण मानू, आमच्या जिवितांत अशें घडटा तेन्ना हे सगल्या कोश्टांक फुडो करूंक तोच आमकां बोळान भरता, शक्तिवंत करता. सो देखून ह्या बऱ्या गवळ्याक आमी आयकूंक जाय, ताचो पाटलाव करूंक जाय. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तुमकां सुभापणान मेळोशें करचे खातीर. हो बरो गवळी आमकां वळखता म्हणटूच म्हज भयण मानू, ताचो ताळो दर दिसाक आमी आयकूंक गरजेचें.
आनी बरो गवळी आमचे लागीं वेगवेगळे तरेन उलयता. आपल्या उतरांतल्यान तो आमचे लागीं उलयता. आपल्या उतरांतल्यान तो आमचे लागीं उलयता. खासगी मागण्यांत आमी वेळ सारता तेन्ना आमचे लागीं उलयता. आमचे कॉन्शियस आसा त्या कॉन्शियसांतल्यान आमचे लागीं उलयता. तर ह्या बऱ्या गवळ्याचो आमी ताळो आयकुया, ताचो आमी पाटलाव करुया. आनी जितले आमी ताचो पाटलाव करतले तितली जो बरो गवळी आमकां जे जिवीत दिता, जो बरो गवळी आमकां शांती दिता, जो बरो गवळी आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा, ते सगळे आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक पावतले आनीक जिवंक पावतले. तशेंच मोज भयण मानू जेन्ना बरो गवळी आपल्या वावराक आमकां उलो मारता तेन्ना ताचो उलो आमी बेऱ्या कानार घेवंक फावना. आनी केरीत भाशेन जावं फिरगोजीचो वावर आसता, दुसरोय वावर आसता, तेन्ना ताचो ताळो आमी आयकूंक गरजेचें. आनीक पाद्रीपणाची माद्रीपणाची आपोवण्याकूय देव उलो मारता. आनीक तेच भाशेन आवय बापायनी आपलो सगलो सहकार आदार भुरग्यांक दिवंक गरजेचें. एक पावटी भुरगीं ल्हान आसतना म्हणटात, कितें म्हणटात, हांव पाद्री जातलो, हांव माद्री जातलो. पूण मागीर वाडली म्हणटच मागीर कितें जाता, खंय तरी आपोवणें सांडटा. कित्याक सांडटा तें आमी नियाळूंक गरजेचें. कित्याक सांडटा तें आमी नियाळूंक गरजेचें. आयज जायत्यो वस्तू घडटात आनी आमी आवय बापूय गवळी जावन आसात आमच्या भुरग्यांक. आमी आवय बापूय गवळी जावन आसात आमच्या भुरग्यांक. देखून ह्या भुरग्यांक बरें तें दर दिसाक दिवंक वावरूंक गरजेचें. तांचे पासत आमी मागुया, देवाचो मोग तांकां दिवया आनी मिसाच्या भेटेचो मोग तांकां आमी दिवया. एक सांगता तें म्हणल्यार आयज एक वस्त घडटा ती म्हणल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक इंटेलॅक्च्युअली वाडोवंक खूब आवडटा. आनी आमचे भुरग्यांची IQ त्या इंटेलॅक्च्युअली व्हेरी गूड, ती सारकी बरी आसात, शिकपाक बरी आसात. पूण न्हू आमची भुरगीं न्हू EQ तांचो लो आसा. इमोशनली न्हू ते व्हेरी वीक. इमोशनली जो राग आसा न्हू रोखडोच राग येता तांकां. दे डोंट नो हाव टू कंट्रोल देयर एंगर. मागीर तांच्या जिवितांत भिरांत आसा, स्ट्रेस आसा, जायत्यो वस्तू आनी इमोशनली तांची वाड जावंक एक पावटी आमी फाटल्यान उरलोली चुकलोली आसा. सो म्हजी भयण मानू कित भाशेन भुरग्यांक आमी शिकोवया कशे तरेचे स्ट्रेस आसा, कशे तरेचो राग येता, कशे तरेन भिरांत येता ती पयस करूंक. आयज स्कॉलान देखून पयलें जाल्यार भुरगीं रोखडी रागार जातात. तांकां कितें सांगलें जाल्यार रोखडीच चाळवतात, रोखडीच रागार जातात, रोखडीच डिस्टर्ब जातात. सो म्हजी भयण मानू गरज आसा हाचेर बरी गवळी कशी आमच्या भुरग्यांचेर लक्ष घालूंक आनी हे वाटेन वाड जावंक तांकां आमी आदार दिवंक. नाजाल्यार शिकपाच्या वाटेन आमी तांकां जायतें प्रेशर घालता, जायतो फोर्स करता आनी एक पावटी मागीर ती मागीर सांडटात. लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर. सो देखून बरी गवळी जावन तांची चोर वाड जावंक आमी तांकां आदार दिवया. आनीक सोंपयतना जेसू बरो गवळी ताचो पाटलाव करून ताच्या हिणांत आमी रावया. आयज जायत्यो वस्तू घडटात. हांगा थंयसर हो ताळो आसा, तो ताळो आसा, तो ताळो आसा. एक पावटी हांगासर गेले म्हणटच बरें दिसता, थंय गेले म्हणटच बरें दिसता आनी मागीर घरा येयलें म्हणटच कितें तेंच जें बरें दिसतालें तें गेलें. सो देखून म्हजी भयण मानू पवित्र सभा ही तुजी फिरगोज, आमी तुमचे गवळी. पवित्र सभा ही तुजी फिरगोज, आमी तुमचे गवळी आनी तुमचे सेवेंत आसा तेन्ना आमचो मोग केरीत भाशेन आमचे फिरगोजी सवें, आमचो मोग केरीत भाशेन आमच्या गवळ्या सवें आसूंक गरजेचो. जायत्यो वस्तू घडटात, वयर सकयल घेतात. समजिकायेन मोगान एकवटान सांगातान वावरची गरज आसा. आनी जितलें मोगान एकवटान सांगातान हो देवाचो वावर आमी फुडें व्हरतले तेन्ना वावर सुफळ जातलो आनी त्या वावराची बरी फळां आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आमकां दिसून येतली. तो रीच करपा हेंच बोड आमकां सगळ्यांक मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा,
स्वर्गारान प्रितीच्या रुचणारा आणि जेस क्रिस्ता त्याचे एकल्यास पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सामावलो अंकवार मरितांय सोलमलो कोस पिलातकाल ताणें कोस सोसले ताका कुस्साल सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो स्वर्गात चडलो चोर पदवीदार देव बापाच्या तुवें तांची बियान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्ताचो एकठार पातकांचे बोगसणी कुडीचें पुनरुज्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. लिओ आमच्या पाप साहेबा सोवे फिलिप नेरी आमच्या बिस साहेबा सोवे सिमांव आमच्या आदारी बिस्मा सोवे आनी तशेंच सगल्या हेरा आमच्या यादनिका सोवे जेजू बऱ्या गोवळ्याचो रूपकार दिसून येवंक आनी ते आपले जिवितांतल्या देखींतल्यान आपल्या हातांत घातलोल्या शेळयांक बरो चोरो दिवंक सदांच तोकोच घेवन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आनी आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमचो देश स्वतंत्र करूंक निस्वार्थीपणान वावुरतल्या फुडाऱ्यांची देख आनी स्फूर्ती आपल्या दोळ्या मुखार धरून आयच्या खालार हे देशाचे खरे राखणदार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आनी आमची काकलूत कर. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी जेजू बऱ्या गोवळ्याचो थालो आयकूंक तो दाखयता तो शेगुणी जिविताचो मारोग आमी धरूंक आनी जिवितान सुबाम फळां दिवंक फावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आनी आमची काकलूत कर. आमच्या आखारणेच्या घरांनी जायते थोडणाटे आखारणी घेतात तांचेर आनी तांकां मार्गदर्शन दितल्या वडिलांचेर सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण तशें पाद्रीपणांक आनी धार्मीक जिवितांक वेंग मारूंक आयच्या तरणाट्याच्या काळजा मनान ही बरी खुशी रिगोय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आनी आमची काकलूत कर. आमचो पादकूर फादर सुकूर रिबेलो जेजूचो यादनीक कसो 9 वर्सां वावरीत आयला. आपल्या मुणयारीपण फुडें व्हरतना ताका सदांच पवित्र आत्म्याचो उजवार आनी शक्ती कुडीची भलायकी आनी लोकांचो बरो सहकार मेळो म्हूण मागुया. तशेंच ताच्या आवय बापायक आनी गोरच्यांक देवान सुबाम आशिर्वादान घालूं म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आहे आनी आमची काकलूत कर. बाबा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशें परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचें मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटोवन येंग आमी गायन गावुया सी 30 आनी 8 तुकांच बापा पान 40 आनी 4 सी 38 पेज 44. Tukas Bapa, Sorboche, Ita Tuka Ekare. Tukas Bapa, Sorboche, Tuche Se Boche, Boche Apke, Boche Baike, Sita Ku
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें आमच्या नक्या पयस शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश भरीत आसूं अशें आमचे भितर घडटात ती नवसोनी शासनाच्या संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमची कास जावं भारत. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाणूक फावो हो कायदो निगीचो आनी आमच्या फायद्याचो पदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाच्यान आमी कीर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमचे पास्काची बोली. शासनाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यांक स्वर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं आमकां सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीचे सोर पदवी आनी देवदुताचो दरबार तुज्या वाकाणणेचें गीत सांगातान थांबो नासतना गायतात. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत इंसालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजे कूड तुमचे पासो समर्पचे. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांची बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बाबाटाचो गूट तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येसो तुझे देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडा सर्वांची कास भेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजी काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोन दुतांनीसोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थन तिरकेन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणणे पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार तुवें कोणी जिवितां सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोड दी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस भावाटाचेर दिसकात आमचे कोशे परमादिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजपद चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. जेजू बऱ्या गोंड्या D13 पान 54 D13 पेज 54. Jesus, Sławi Boga.
प्रार्थया. बऱ्या गवळ्या, तुझ्या हिंडाचेर तुजी दोळ्याल दिसकार आनी तुज्या पुताच्या ओमळीत रोगतान सोडयलेल्या सासणीक चोरवाक पावूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बसूया. मुगाळ बाबा भयणानो, आयच्या दिसाची मडावळ केल्ल्या बाबा भयणाक आनी गायन मंडळाक आमी काळजांत दिनवासता. देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालचो आनी जायत्या देण्यांनी तुमकां भरची. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जालां. 70,09,550. कम्युनिटी सेंटर हाचे पासून सेकंड कलेक्शन केल्लें 40,01,700. बुधवाराक दान जालां 12,710 आनी शुक्रारा दीस 4,060. आयज सगळ्यांक तुमकां काळजांत हांव दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता तुमच्या उदारपणा पासत. आतां सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट बॉल हाचे वांगडी बायल्यान बॉक्स घेवन आसतली. गरिबांक तुमी आदार दिवचो. मायाचे तिसरेर सेकंड कलेक्शन आसतलें आमच्या फिरगुजीच्या वावरा पासत. आब्रिलाचे 29वेर डिकन एस्ट्रॉनी हाचे ऑर्डिनेशन ताचे पासत आमी मागुया. मायाचे पयलेर तो दिनवासनीचे मीस भेटयतलो आवर लेडी ऑफ रेमेडियस चर्च बेतालबातली. बासीन वचून जाणी कोणें नांवां दिल्यांत तांणी वेळार येवचें. बास 4 सुट्टली हांगासून इगोजे लागसून. शुक्रारा दीस मायाचे पयलेर बागीमोन जुजेची परब वावरड्यांचो दीस वर्कर्स डे. त्या दिसा सकाळीं 6:30 आनी 7:30 दोनूय मिसां उपरांत वाहनाचेर आशिर्वाद आसतलो. ब्लेसिंग ऑफ द व्हेहिकल्स. तुमच्यो स्कुटर्स, बायक्स, कार्स वा दुसरीं वाहनां तुमी हाडची आनी हो आशिर्वाद मिसां उपरांत जातलो. त्या दिसा सांजे 6 वाजता मिसाचें बलिदान, प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, लेईंग ऑफ हँड्स हातूनय तुमी वांटो घेवचो. मायाचे 10वेर ऑल्टर सर्वीस डे आमी मनयतल्या. सगळ्या वेदी सेवकांनी सकाळच्या 8 वाजता मिसांत वांटो घेवचो. चड करून डिकन एस्ट्रोनी तो पाद्री जालो म्हणटच दिनवासनीचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक ताका आमी आपोवपाक येवजिलां. थोडी फावटी वस्तू घेतलेल्यो आसतात पूण ताणें सांगलोलें पावता जाल्यार येतलो म्हणटच हो दीस आमी फिरगोजीच्या बाबा भयणां बरोबर दिनवासनीच्या मनान सारतल्या. पूण ऑल्टर सर्वीस डे पाळटा तेन्ना जायतीं ऑल्टर सर्वीस ऑल मे नॉट बी एबल टू सर्व बट ऑल वील ड्रेस अप मॅक्सिमम. आमचे कडेन जायतीं आसात. 9 आसात सुमार 13. मागीर रेड आसात दुसरी एज मॅनी ती रिजर्व पयली सुवाती सगळी तांकां ऑल्टर सर्विसांक रिजर्व आसतल्यो. उरलेले मागीर बाबा भयणाक मीस व्हडलें जावचें ना पूण तो दीस आमी ऑल्टर सर्विसां पासत मागून आनी तातूंतल्यानूय आमकां आपुणूय फावो जावंक आमी तो दीस समोर उमतले. उपरांत तांकां ल्हानसो कार्यक्रम आसतलो. तशेंच त्या दिसा आमी दुसरें कलेक्शन करतले जें कितें मेवता तें ऑल्टर सर्विसांच्या वावरा पासत. कित्याक इगोजेंतले पोतून पयशे मोडपाक बरें दिसना. थोडे घेवंक कलेक्ट करूंक जाय तांच्या वावरा पासत मोडूंक जाय. तरणाट्यां लागीं कातिकिस्तां लागीं मोडपाक आसात पूण ऑल्टर सर्वीस बा तांकां आमी खंयच्यानूय जनरेट करूंक जाय. मायाचे 28वेर आमचें फिरगोस पत्र तालगांवचो पोटजोळ उजवाडाक येता. तुमचे एडवर्टिजमेंट, आर्टिकल्स, पोएट्रीज, बर्थडे विशीस दिवंक मागता. अपिल्स ऑफिसांत आसात ती तुमी व्हरची. तुमचे आर्टिकल्स, एडवर्टिजमेंट आनी कितें आसा जाल्यार पॅरिश इमेलीचेर धाडून दिवचें. लास्ट डे 15 मे. ह्या वर्सा आमकां दोतोन शिकोवंक संदेशकारांची गरज आसा. दोतोन शिकोवंक कोणाक खोशी आसत जाल्यार अदीक करून शिक्षक, टिचर्स, कॉलेज करतलीं, टिचर्स ट्रेनींग करतात तांणी आपलीं नांवां पातकुरा लागीं दिवचीं वो ताका मेळचें. आनी नांवां दिलीं म्हणटच आयतारचीं आसूंक जाय. थोड्यांचीं नांवां आसात कॅथेकिस 10 जाणां तरी आसलीं. थोडीं 2च पावटी येयल्यात पूण नांव कॅथेकिस कॅलेंडराचेर तसलें नाका म्हाका. नांव दिलें
येवंक जाय बेश्टे नांवाक लागून कॅतेकिस्ट नाका आनी नांव दिलें म्हणटच एफर्ट आसता आनी एफर्ट आसता तेन्ना ह्या वावराक आमी तुमकां फारीक करिना एक पयसो मेळचो ना तशें युकरिस्टीक मिनिस्टर्स केन्नाय वेता तेन्ना तांकां पेट्रोलाक बा कांय दिना दिवंक जाय एक्चुली पूण असल्या वावराक पयशे मेळनात पूण देवाचो आशिर्वाद आसता पूण असल्या वावराक जाय तो सॅक्रिफीस करचो पडटा हें सॅक्रिफीस करता तेन्ना बऱ्या मनान देवाचीं बेसां आमची जायतीं पडटात म्हणटच टिचरींची गरज आसा बट वी ऑल्सो नीड डेडिकेशन फ्रॉम द टिचर्स 10 दीस येनात एक दीस येता तसल्यो टिचरी नाकात आमकां वी वॉन्ट डेडिकेटेड टिचर्स हू वील टेक केअर ऑफ द चिल्ड्रन मायाच्या म्हयन्यांत आयतारचें सांजेचें मीस 5:30 वाजता तें आसचें ना आनी गरमी जाता म्हणटच आमचे सेरमांवूय धाकटे आसतले वीकडेज मिसाक आनी आयताराकूय धाकटे करतल्यो गायनाय मातशी थोडी करुया मेन पार्ट दवरल्या पुरो आनी हालेलुया उरलोले म्हणटा मायाच्या म्हयन्याक मातशें गरमी जाता न्हू तुमकां जाता जाणा आमकां सोंसूंक जायना मागीर हांगासर पूण मिसाचो वेल्यू देंवचो ना पूण नियाळ धाकटो आसतलो सेरमांवूय धाकटे आसतले आनी गायोनय घोडी आमी थोडी घेतल्या फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक दुर्गावाडी 6:30 वाजता 8 वाजता पॅरिशूट आनी 9:15 कातेकिस्त मोगाळ बाब बिडान तुमच्या नांवान हांव पातकुराक शाबासकी दिता ही यादनीकपणाची 9 वर्सां तो समोरून देवान ताका यादनीक कसो पवित्र सोबीचो मोग ताच्या काळजान घातलेलो आसा आनी मोगान तो सेवा करता खंयसरी तो गेला ही ताची सेवा डेडिकेशन उणें जावंक ना आनी आमचे फिरगोजेन परस्पर्यान जावंक ना पूण कितलो बरो वावर तो फिरगोसकारां बरोबर भुरग्यां बरोबर तरणाट्यां बरोबर वाडलेल्या बरोबर करता आनी जबाबदारी घेतना म्हजोय वावर जाय तो जो घडयता तें करूं म्हणूंक जातालें हांव करना तुजो वावर पाद्रीकार कसो थोडो सेपरेट आसता वावर तो पर्यान म्हजो वावर तो करून आदार दिता ह्या पासत ताका शाबासकी दिता आसतना बरी भलायकी ताका मागुया कितें कितें आयकोंकूय येता थोडी फावटी ट्रान्सफर जातलो जावचो ना गरज आसा म्हणटात हांवें म्हजें मन पाठयलां थ्रू द मेसेज कित्याक म्हाका डायरेक्टली पाद्रीकार कसो सांगूंक ना पूण मागीर ट्रान्सफर कमिटी कडेन हांवें मागलां एक वर्स तरी दवर म्हूण आनी पाद्रीकार जाता कापेलां जाता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना कित्याक तो जबाबदारी व्हडली घेवंक वेता म्हजें मन हांवें सांगलेलें आसा पूण आजून पर्यान म्हाका पाद्रीकार कसो कांय इंटिमेशन येवंक ना ट्रान्सफरा वो ना तो मागूया उरल्या पुरो म्हणून नाजाल्यार मागीर देवाची खुशी आमी मानून घेवची म्हज्या भयण हांवें संदी घेता आनी केद भाशेन देवाक दिनवासान वाकणटा 9 वर्सां देवाच्या मोळ्यांत वावरूंक ताणें म्हाका आदार दिला दिनवासान तुमकां तुमचो मोग तुमचो हुस्को तुमचें बरेंपण आमचें सगळें सदांच आसा आनी वेगवेगळे तरेनी ह्या अपुरबाय तुमी आमचें सगळें दाखयतात देखून तुमकांय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हजे खरें दिनवास फादराक पाद्रीकाराक जायतो मोग जायतें बरेंपण तो म्हजें सगळें दाखयतात आनीक जायत्यो वस्तू सांगातान बरें आमी वावुरता देवाची कशी म्हूण मानून घेवपाची कितें आसा कितें ना तें आनी सगळें देवाच्या हातांत घालुया आनीक देवाक कितें भाशेन दिनवासता केत पाद्रीकारा सांगाताक हो वावर कोत्ता तेन्ना जायतें बरेंपण हांवें हे पिरकोचेंतून अनुभवलां सो देखून पाद्रीकाराकूय काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनीक फादराचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूंक मागता उबे रावया फादराची केक आमी भायल्यान काततल्या निमणे गायन जाल्या उपरांत सर्विसपूर तुमचे सव्या आसूं सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात सोमयाचें शुभ वर्तमान पुरकोटात देवाचे ओडकार मागणे सामिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढायेच्या दिसाक तूं आमकां राख देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणान लुटून घाल कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोडपडटात आमेन
मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया के 11 जैतिवंत तो जावंक येता पान 144 के 11 पेज 144. Zajtiwonto zaun येता मेळ्या खोशीमोग जाता तोरी जेजू मुक्तीदाता सगळ्या मनशांक खुशाल करता देवा बापा वगाडुया देवा पुता वळखुया पवित्रात्म्या कोरो कोल्या